The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. युथ ऑफ GSB विवजांक नमस्कारू. GSB समाजाचे अति होड सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया या कार्यक्रमाक तुम पूरे जनाकय मोगान स्वागत. हांव रजत भंडारकर. सुरवेक जजेसाक इंट्रोड्यूस करून देता तुमका. राघवेंद्र मल्ले माम तुमका मोगान स्वागत करतस. रवींद्र प्रभू माम तुमका मोगान स्वागत करतस. महानिर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मोगान स्वागत करतस. तशीच आमगेलोटू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा. तातूंत भितरी तबलारी आमगेलोट आसाची अभिजीत शेणै, रिदम पाडारी राम रंगडोल, गिटारारी करण जैन हांणी आसाची, कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांणी आसाची. हांकांय मोगान स्वागत करतस. फिल्मी राउंडाचे अनेक संचिकेक तुमकां पूरे जनाकय मोगान स्वागत करतस. आत्ता आमगेल मुखार येता अशा कंटेस्टंट मंगळूर हातुलान गणेश प्रभू. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, तेरा जान जुदा मत होना रे. मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना. ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगी, तो लहरा के ओ बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा. तुम छुड़ाओ लाख दामा, छोड़ते हैं अब ये अरमां कि मैं भी साथ रहूंगा, रहोगे जहां. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे. मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना. ओ मियाँ हमसे न छिपाओ वो बनावट की सारी अदाएं लिए, कि तुम इस पे हो इतराते कि मैं पीछे हूँ 100 इल्तिजाएं लिए. जी मैं खुश हूँ मेरे सोना, झूठ है क्या सच कहो ना, कि मैं भी साथ रहूँगा, रहोगे जहाँ. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे. मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना.
से न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल न जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। कोणते तुमगेल सोना बायलाची जायत आम्ही जजेसाला निಮ್ಗೆ कशी जाला म्हणून सांगून ओ रवींद्र प्रभू माम हंगेला परफॉर्मन्स कशी शिला त्याच्यावर लेखल्या हे ड्युएट सॉंग हाणे ऐकलं आणि कशी सिलेक्ट केलं म्हणून आलोचन करता असं मंजिल तिसरी मंजिल हांव ऑलरेडी जायनिकी म्हणून लेखल्या म्हळ्यार मंजिल म्हळ्यार तें ओ मेरे सोनारे सोनारे काही रजतान निमगेले म्हणके तशी आशा पुरो म्हणून हांवें लेखिलें व्हेरी नायस परफॉर्मन्स हे सॉंग म्हळ्यार ड्युएट सॉंग म्हळ्यार तुका मस्त लायक म्हणून सिलेक्ट केली की नाही म्हाका पद म्हळ्यार पूर्ण कोण ऐकून इश्ट आशिल्ला भायर इश्ट आशिल्लो आणि आशा भोसलेन म्हळाला सो वय, तशी वय. एक म्हाका एक मेल वॉयसान कशें जाता म्हणून एक चेक करका आशिल्ला व्हेरी नायस लायक जाला चिक्के तूं चिक्के बिल्ल्या म्हणके वय वय करेक्ट न्हू वय. वय आनी थोडे उद्दा पिवूक आशिल्ले तुवें वय. मध्यान तूं वॉयस ब्रेक जाता आशिल्लें वय. वाडना परफॉर्मन्स भारी लायक जाला ब्युटिफूल एक जंपिंग नंबर सॉंग वय अगेन आर डी बर्मन आशा भोसले मोहम्मद रफी लायक जाला ऑल द बेस्ट Thank ऑल you. द बेस्ट ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭ್ ಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕशी शिला रजत तांगेल परफॉर्मन्स असो तूं त्या सोन कोण आले म्हणून तूं कसो लेता गेला निमगेले म्हणून म्हाका एक डावट येता सोदितस वे तूं जाव सोना खंय आस की म्हणून ना वे सद्याक ना हां म्हळ्यार आस म्हूण गेले सद्याक मात्र तूं राबयल असं तमाशा खातीर म्हणले तितल्याची चंद जाला एक कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ರೀದ್ ಉಣಿ ಜಲಲ್ ಮಣಕೆ म्हळ्यार लाईन एंड जात पळय तूं BGM सोडता पळय वय वय थंय ಸ್ವಲ್ಪ सस्टेन मेळा चांग जाता खंडित ते जाता ते व्हड विशय न्हय ताजे खातीर कसं करता म्हूण म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ फुडें पळय ब्रेथ घेवन दवरून घेवका जाता ब्रेथ वय. आमगेले ब्रेथ आमी होल्ड करून दवरून घेवचें आसा पळय तें एक टॅलंट वय ब्रेथ दवरून घेवचें आंग इतली ताई म्हाका ब्रेथ जेवका जाता म्हणून त्या ब्रेथाचे सुरवेक कशी कलेक्ट करून दवरून घेतला रे त्या प्रॉब्लेम येना खंडित आनी तूं एंड करतना तशेंची सो ना म्हूण कट्ट करून सोडे तशें ना सो ना ಸ್ವಲ್ಪ सस्टेन करता मागीर ताणें फुल्ल बॅकींग आशिल्लें वय बट त्या बॅकींगा आवटू तुगेलें वॉयस आशिल्लें म्हणजे जाल्यार फिनीश बारी चंद दिसता खंडित चंद जाला कसलोय तोंदर ना बट हें तुका एडेड तितलेच Thank you. चंद जाला देव बरें करो ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು थँक्यू फिल्मी राउंडांतू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रसाद श्रीधर पालेकर सिरसी तुलाना जब दीप जले आना, जब शाम ढले
पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना पहली बार मिले थे हम जिस जगह से संग चले थे हम जहाँ पहली बार मिले थे हम जिस जगह से संग चले थे हम दरिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना रे गा मगरे ससनी प म रे गा सनी स ग प म प नित सांझ सवेरे मिलते हैं नित सांझ सवेरे मिलते हैं उन्हें देख के तारे खिलते हैं नित सांझ सवेरे मिलते हैं उन्हें देख के तारे खिलते हैं लेते हैं विदाई दूजे से कहते हैं चले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना ಧನ್ಯವಾದ ಕಶಿಲ್ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನವ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ पालेकर माम नमस्कार आमगेल खुशीचे पद सिलेक्ट केलं तुवें हा गंमत जालें एक अन्य एक कसर म्हळ्यार एक तरी पद खुशीचे सिलेक्ट केलेले अन्य एक म्हळ्यार हांगेले म्युजीक आहले कारे आमी तेंच्या हाजेर वत आशिल्ली ती कळ्ळें बट पालेकर आले बोटारी थोडेची हंतू स्कोप आशिल्ले थोडे न्ही मस्त आशिल्ले तुमकां मेन कसर म्हळ्यार ताणें खंय खंय केलो मोरकी दिल्लेलो आसा पळय ते थोडेची सांबाळून घेवन चमकल जाल्यार आनी काय लायक जाता आशिल्ले की म्हणलेकचे नवे आनी केलो वर्ड्स आनी ते ठीक आहे तुम्ही पळयता आनी ते नदिया के किनारे पुरा सांगताना आनी सुमारसे कडेन प्रोनाउन्सिएशन त्यांनी सांगिल्लें आसा पळय ताजे लेकार थोडेच आनी काय एक भारी लायक येता म्हळ्यार ही
येसुदासाल पद तुम्ही सांगूनच म्हण काय ना एक खंयचे बेंगॉली हांगेले सांगूनच म्हण काय ना आमगेले हाजेर सांगेत एक कसल म्हळ्यार तांणी कशी सांगला तांतू थोडे फॉलो केली म्हणून जाल्यार कळना आनी काही म्हळ्यार ताजे आनी काही लायक दत्त आशिल्ले म्हणून ओके वायट काय जायनी खुशी जाल्ले ओके थँक्यू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕशी आशिल्ला हें पद असं मजेलं एक ड्रेस तुमगेले ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हाँ एक मेच्योर्ड लव जब दीप जले आना एक मेच्योर्ड लव भारी चंद एक पद है रवींद्र जैनाल म्युझिक भारी चंद म्युझिक आणि येसुदासाल वॉयस हक्का म्हाका दिसता हाजी पयशी विंगड खंयचेय वॉयस यूज केला अशिरा बना आशिल्ली कितकी काय अद्भुत जलेलं एक वॉयस पुरा रेंजारी मेलडी अशी एक वॉयस थे पुरा रेंजारी तू सकलची षड्ज मंद्र षड्जा तो कोनो अतितार षड्जताय एकल्याक मेलडी आशिल्ली एक वॉयस असल्यार ते येसुदासाल तसले एक कसं म्हळ्यार तुमी लास्ट चरणान तूं आलाप केले पळय त्या आलाप करतना स्वर स्वल्प पळोवन घेवका ओके स्वराचे ते चलनस पळय स्वर ते सम पळोवन घेवन ते करेक्ट स्वरार आयले म्हणून जाल्यार आनी काही चंद दिसता नातल्यार सारायलशें जाता ओके ओके त्या जायना नातील म्हण केल्या रे आनी काही चंद करना म्हणून येता इथं फिल्म सॉंग आहा तूं प्रत्येक आयकून आसता ते तांकां कळटा आमी सांगता म्हणना प्रत्येक आयकून कॉमन मॅन इज अ बेटर जज फॉर फिल्म सॉंग्स आनी आमगेले पयशी चड प्रतिदिन आयकून 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 तांगेले काना भितर पद फुल्ल बैसून आसता तशें आमी तेन्ना फिल्म सॉंग्स म्हणटना एक्चुअली मस्त केअर घेवका जाता चंद जाला नो प्रॉब्लेम देव बरें करो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಲ್ಮಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ आता आमगेल मुखार येतश नेक्स्ट कंटेस्टंट अश्विन प्रभू कानेंगाडा तुलाना മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവെച്ചു മനസ്സു പങ്കുവെച്ചു മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മുസൽമാനായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി നമ്മളെ കണ്ടാലറിയാതായി ലോകം ഭ്രാന്താലയമായി ഹിന്ദുവായി മുസൽമാനായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി നമ്മളെ കണ്ടാലറിയാതായി ലോകം ഭ്രാന്താലയമായി ആയിരമായിരമാനവ ഹൃദയങ്ങളായുധപ്പുരകളായി ദൈവം തെരുവിൽ മരിക്കുന്നു ചെകുത്താൻ ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു
മണ്ണു പങ്കുവെച്ചു മനസ്സു പങ്കുവെച്ചു മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. अश्विन परफॉर्मन्स कशी आला निमगया. रवींद्र प्रभू माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला. अश्विनाक सीझन 3 तुची नायक मामान सांगला बेस्ट वॉयस कल्टिवेट करी तुका खंडीत इंडस्ट्रीन चान्स मेळटले म्हणून सांगून तेंशी हांव रिपीट कर तितलेच. ही इज अ व्हेरी गुड सिंगर अँड ही इज ऑल्सो रिलेटिव्ह टू मी. ओके आदी एक टिप्स हांव तुका सांगचें. तूं सिंग करचें फॅन्टास्टीक कसं ना एक एज ए सिंगर. आतां म्हाका येवन केरळा म्हळ्यार म्हाका म्हाका तितले मलयाळम सॉंग्साचे तितले म्हाका गोतना अनुभव कसो ना. सो हांव हिंदी कन्नडा जाल्यार तितले थोडे मलयाळम हांव प्रॅक्टीस करून वता केलो कडेन. सो त्या टायमाक आनी त्या ऑडियन्साक एका कॉम्पिटिशनाक कोण जजीस जावन बसता ती एका ऑडियन्स कोण आसा तसले सॉंग्स तूं सिलेक्ट केल्यार तुका फुरसत ना तितले प्रोग्राम्स मेळटाले तुका कळ्ळें. आतां मंगळुरा येताना कन्नड ओडना कन्नड जायना हिंदी हे सुद्दां आसा कितले की हिंदी लायक सॉंग्स आसा तेन्ना आमकां मलयाळम आयकून आमकां मेलोडी कळटा जाल्यार भास आमकां साहित्य तितलें डीप मलयाळम आमकां कळना. तुगेलें सिलेक्शन लायक आशिल्लें मनुश्याले जिवनाचे विशय कशे आशिल्ले लिरिक्स ते थोडे मलयाळम गोतस म्हाका. तशें तूं संदर्भोचित आनी समयोचित आनी थंय ऑडियन्स कोण आसा की तांकां जावं जाल्यार तसो सॉंग्स कलेक्शन करी तूं खंडपट तुका बेस्ट फ्युचर आसा लायफांत. हें म्हगेलें गॅरंटी हांव सांगता. न्ही महानायक सांगता ती आयक. धन्यवाद प्रभ माम. नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला. अश्विन हें कोणाल कंपोजिंग म्युजीक. देवराज माश. हो तेलेकार मस्त ओल्ड हें पद ना कांय 35 इयर्स जाली काय का म्हण ना कितले वत ना नाही ता म्हण देवराज म्हळ्यार तो मस्त व्हेरी सिनियर म्युजीक डायरेक्टर पळय. चंद म्युजीक चंद लायक ट्यून आनी तूं म्हणलेलें लायक जाला आनी पिच्चिंग की काही स्वरू की समाची बसला कसलंय तोंदर ना. मलयाळम आमकां अर्थ जायना अर्थ जायना नातला री संगीताक भास ना. भास ना म्हळ्यार संगीताक भास ना न्हय हेची भास जावं का तेची भास जावं का म्हूण ना म्हूण अर्थ तशी. त्या दृश्टीर सांगिल्ले शिवाय खंयचेय देश खंयचेय भास हें पुरा मिरवून राबिल तसली एक मनशाक संतोष दिवची तसले एक कला प्रकाराची संगीत. तशें जाल्यार मी तेन्ना भाश कळल्यार मात्र संगीत आनंद घेवं येता ना. मलयाळम कळना संगीत आनंद दिता. हिंदी कळना संगीत आनंद दिता. हिंदी पद आयकला रे मलयाळमय आनंद दिता कन्नडय दिता प्रत्येक भासय आनंद दिता. तशें मी तूं म्हणलेलें लायक जाला देव बरें करो. अशी मुखार शिता वसा शिकतायस की कोणा लागीं. लास्ट टायम सांगेला हांव तुका वचा म्हणून नाही वतशिलो नाही माय सांगला मेला कोरका हे जाय करी देव बरें करो. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू अश्विन. फिल्मी राउंडांत आमगेल मुखार येता अशा नेक्स्ट कंटेस्टंट बेंगलोरांतुल्यान वैशाली प्रभू. जहाँ
रुख करेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होंगी मैं भी तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में मेरा प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया 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 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾ ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ एकदम एकदम बेस्ट वैशाली एक तरी म्हळ्यार केलो जाग इतले लायक
स्ट्रांजाचे ते फर्स्ट लाईन आस पळय तूं सेकंड टायम सांगतना करेक्ट प्रॉपर आंतोनी लेवला घेवन वता आशिल्ली आनी मदन मोहन नायक माम मदन मोहन मदन वय 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 आणि मेहंदी राजा अली राजा खान अली मेहंदी वा राजा अली मेहंदी खान नवे त्यांनी एक मात कसल सुस्त तांकां भारी लायक बट तूं सांगतना म्हाका अशें दिसता आशिल्लें की तू जहाँ कसने जहाँ जहाँ चलेगा वय चलेगी हाँ मैं बन के आऊंगा साया म्हळ्यार म्युजीक तुका सांगला म्हण केदात तशिलें तूं कोणा सांगता आशिल्लें म्हाका गोता जाल्यार म्हाका संगीत तुका सांगल्या म्हण कितें दिसता तूं खंय गेला रे हांव तुगेलो टास म्हणून ते तूं दवरून घे तशीची व्हेरी नायस देव बरें करो हां ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ कशी शिला वैशाली तुका कशें दिसता म्हाका आनीक बेटर करीत आशिल्लें म्हूण दिसलें नाही ते बेटर खंडीतय करूं जे साध्य आसा बेटर कोरकाय हय कित्याक म्हळ्यार संगीताक एक एंड म्हणना म्हाका दिशिल्ली एक पॉयंट सांगता आतां तूं हांतू 4 चरण म्हणलें वय 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 त्या सिनेमान तूं फस्ट 2 चरण मात्र आसता हां मागीर एक चरण थंय सिक्वेन्सा खातीर ताणें ॲड करून आसता ते तितले एक पदात म्हणच्या गतीना इताक हांव सांगता म्हळ्यार ते तांणी ते सब्जेक्टा खातीर केलें सेम ट्यून दवरून सेम ट्युनारी विंगड लिरीक आसता तुगेले एक्चुअली आतां 2 इश्टान जातू कसल स्ट्रेंथ आसता पळय ते फोर्स तूं स्टार्ट केलेले ते मूड आसा पळय 4 इश्टान जातू तुका मेनटेन करूं साध्य आसवें म्हळ्यार प्रश्न येता तुका साध्य ना म्हूण सांगिल्लें न्हय हांव साध्य आसता जाल्यार सपोज 3rd 4th स्टान जायतना ते मूड ಸ್ವಲ್ಪ ड्रॉप जाले म्हणून जाल्यार पद ड्रॉप जाला म्हण केजात स्लायटली आतां तुगेलेची फस्ट 2 स्टान जातू ते टचेस दिले पळय रिपीटान तूं ते तूं दिल्लेले टचेसाक आनी 3rd 4th स्टान जायतना ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪಶಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ जाले ಒರಿಜಿನಲ್ आता म्हणलेले नोटा पशी वायट आयकेनी बट लायक जाले तसले टायमार तुका ओरिजिनल 2 स्टांजा कितले आसा पळय तितले म्हणली म्हणून जाल्यार पद फुल्ल एस्टॅब्लीश जाता हांव फस्ट रावंडातूय आमगेले पुरंदरदासाल रावंडातूय सकडा सांगता आशिल्लें तेच कशें म्हणल्यार आमगेले सन्न केलं आमगेले विकनेस आसा विकनेस म्हण न्हय आमगेले स्ट्रेंथ आमी पदात दाखोवका म्हणून आतां तुका 2 पद म्हणूक तूं कितले तुगेले बॉडीचे तुगेले ब्रीद स्ट्रेंथ एंड वॉयसा स्ट्रेंथ तूं कन्जर्व दवरता पळय 4 चड जावका न्हय चड स्ट्रेंथ जावका जाता तेन्ना तूं आशिल्लें पुरा 2 तूं घालून फुल्ल पक्का म्हणलें म्हणून जाल्यार दॅट इट सेल्फ इज डन न्हय तितलेच तूं म्हणलें लायक जाला नथींग अबावट इट वॉज व्हेरी फॅन्टॅस्टीक परफॉर्मन्स तुगेलो भारी चंद जाला त्या एक आनी एक कसं म्हण म्हळ्यार हें पदाचें एक ब्युटी कसं म्हण म्हळ्यार आमी मदन मोहन म्हणटा ती कसल्याक त्या वेळार एक विंगड एक एपिसोडा तूं मदन मोहनाल पद येतना तो कशी राग हातून नातील स्वर पुरा हाणू आनी ते रागाक चंदाय वायट जायना नातील म्हण करता मू आनी कॉम्प्लिकेटेड राग करचें तो एकलो बुद्दोंत कॉम्प्लिकेटेड राग काण घेवन हें राग सामान्य जेवन शास्त्रीय संगीतात शास्त्रीय संगीत सांगताले ख्याल म्हणचे खातीर मात्र यूज करतात नंद शास्त्रीय संगीतात नंद म्हणून एक राग आसा त्या राग शास्त्रीय संगीतांत मात्र इवन भक्ती संगीत आनी गझल की भावगीत की म्हणतले थंय आपणा ते तसले कडेन ताणें सिनेमा पद हें केला ते मात्र न्हय इतली वर्सां काही लागीं 50 वर्स जाले 50 वर्स तकून हें पद आजी काही जिवंत आसा तूं आय थिंक तूं तागेल नंतर वयली 3 जी की 4 जनरेशन जेत तूं स्टील द सॉंग इज अलाइव विथ हागेले कोण मदन मोहन न्हय वय तसले कंपोजिंग तूं सिलेक्ट करून छंद करून म्हणला देव बरें करो थँक्यू ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट मंगळुरांतुल्यान चैत्रा भट मुझे दिल की
कशी म्हणू जजसला निमगुया रवींद्र प्रभू माम कशी हांगेला परफॉर्मन्स चैत्र बेस्ट जाला तुगेले वॉयस क्लॅरिटी फिल्मी सॉंग्स मनशाक करेक्ट सूट लायक आशिल्ले एक हाफ नोट लो कोरयत आशिल्ले की दिसता म्हाका जाल्यार तूं रीच करच्यान तूं सक्सेस जाल्या आनी एक कसं म्हळ्यार लता मंगेशकर सॉंग अगेन मदन मोहन सॉंग म्हळ्यार तितलें इजी ना मनशाक इट्स व्हेरी टफ आनी ಕೆಲವು मुर्कीस ಕೆಲವು ते लँडिंग्स पळय ते पुरा कडेन सेम रिपीट करता आशिल्ले ते रॉंग म्हूण हांव सांगना बट ओरिजिनलिटीक आनी तुगेले मुर्किसाक थोडे म्हाका डिफरन्स दिसता आशिल्ले मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे हे म्हाका आयकनी दीस इज द ओरिजिनल तूं म्हणटा आशिल्ली कसं की तुका कशी सूट जावची म्हणजे सांगची तसं एक कॅपॅसिटी तुगेली आशिल्ली कसं की समथींग सो तूं समा आयकला रे तुका ते ताजे डिफरन्स कळटा आनी तुगेले सॉंग लायक जायना म्हणून सांगची न्ही हांवें ओरिजिनलिटीक चिक्के म्हाका आशिल्लें म्हणून हांव सांगिल्लें ब्युटिफूल वॉयस नायस परफॉर्मन्स खुशी जाल्ली देव बरें करूं थँक्यू सर धन्यवाद प्रभ माम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला ಚೈತ್ರ ಚಂಜಲಾಮ ಪದ್ ಮಾಡಲೆ ಏಕ ಕಸ ಮಾಡರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರು ಪಡೋನ್ घेवका ಸ್ವರು म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ शेकशे ते ಸ್ವಲ್ಪ पडोवन घेतल्यार नो प्रॉब्लम आनी ओरिजिनल सॉंग ಸ್ವಲ್ಪ फॉलो केल्यार चांग आतां तूं म्हणल्यार करेक्ट आसा बट ಕೆಲವು कडेन ಸ್ವಲ್ಪ ते कसं जालें म्हण वायस स्ट्रेंथ ಸ್ವಲ್ಪ वेरी जाता ಕೆಲವು कडेन उणें ಕೆಲವು कडेन चड तशें जेतना ते संगत येतना ಸ್ವಲ್ಪ शेकिशे अदरवायज नो प्रॉब्लम चंद जाला अम्मा देव बरें करो थँक्यू सर धन्यवाद नायक माम थँक्यू फिल्मी राउंडाच्या आयचे संचिके हांगा मुक्ताय जाता सर तुमकां हे पुरे परफॉर्मन्सेस पळोवन मस्त खुशी जाला म्हण लागता सर आमगेलो आशिल्ला जजेसांक धन्यवाद सांगचे तसला एक समय राघवेंद्र मलिवाम तुमकां मस्त धन्यवाद तशीच रवींद्र प्रभू माम तुम्ही आमगेलो असेल तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर थँक्यू महानिर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर आमगेलो एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा तांतू भितर आशिल्लो तसला तबलारी अभिजीत शेणै हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर रिदम पाडारी राम रंगदोळ हांनी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर गिटारारी करण जैन हांनी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर असलेची अन्य एक संचिके ओटू तुमगेल मुखार येता म्हणून सांगताची पळयता रावपाची सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया धन्यवाद.